येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पुळायचे हेडलायन्स. गाजता स्वच्छ भारत, नितळ गोंय आणि बरे भलायकी सेवेच्यो सरकारी घोषणा. पूण प्रत्यक्षात भौशीक भलायकेचेर गंभीर ना सरकार, पालिका आणि भलायकी केंद्र. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक निवेदनाचेर निवेदनां भेटोनय चिखलेच्या आदर्श नगरात सिवरेजीचो चिखल. वसंतराव देंपो हाय सेकंडरीन सुब्रोटो कपात मेळयले जैत. हारायलो कुडचडेच्या गार्डियन एंजल HSS पंगडाक. देंपो हाय सेकंडरीक दिल्ली लिगात गोंयचे प्रतिनिधित्व करपाची भांगराळी संद. राज्यात बुधवारा व्हडा उमेदीन मनयली श्रीकृष्ण जन्माष्टम. नार्वेच्या तीर्थार आणि खांडेपार फोंडेच्या क्षेत्रात भक्तांची गर्दी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. स्वच्छ भारत, नितळ गोंयच्यो कितल्योय घोशणा दिल्यो तरी गोंय सरकार भौशीक भलायकेचेर गंभीर ना हे परत एक फावट सिद्ध जाला. मुरगांव नगरपालिका चिखलेच्या भलायकी केंद्रा सयत प्रदूषण नियंत्रण मंडळ लेगीत कितले सुस्तेला ते पळोवपाक मेळटा चिखलेच्या आदर्श नगरात. ज्या एरोमा अपार्टमेंटांतल्यान म्हटल्यार एअरपोर्ट रेसिडेन्सींतल्यान सिवरेज व्हांवता ते सोसायटी सयत मुरगांव पालिका, थळावे हेल्थ सेंटर, पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड अशे विविध ऑथोरायज्ड बॉडींक चिखलेच्या सियरा हावसिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे लोक निवेदनां भेटत आयल्यात, पूण कांयच फायदो ना. नाविलाजान मिडियाचे नदरेक तांकां ही गजाल हाडून दिवची पडली. प्रश्न सुटावो जातलो ही आस्त दवरून. पळयात जनतेक कशें मरपाक सोडलेत सरकारान ते. We have already approached all the authorities and given letters, but we don't see any action taking place. And many of the children already had dengue, and you know actually the kind of epidemics that being spread. We actually took this place for our peaceful living, but this is not only creating harmful things, and we are actually afraid to live in this kind of conditions. Already approached the authorities. I hope the concerned authorities like municipality and the pollution control board will take necessary action as early as possible and give us a peaceful living environment here. आणि ही आमची जी सिंगल बेडरूम आसा ती एरिया, आणि फाटल्यान इतलो घाण येता, इतली घाण येता की सोसूंक जायना. आमी त्या खातीर मास्क घालून वयर गेल्ले. हांगाचे भुरगीं रावता पळय ते परतून परतून दुयेंत जाता. ओके, आमचे जे सियरा कॉपरेटिव्हचे जे लोक आसा, जे कमिटीन आसा, तेंच्यांनी जायते लेटर बिटर केला लोकांक, कन्सर्न ऑथॉरिटीज लायक म्युनिसिपालिटीज आनी पोल्युशन, पण कांय जावंक ना अजून. म्हणपाक दवरला की हे आमचे सोसायटीन जे घाणेले उदीक फ्रॉम एअरपोर्ट रेजिडेन्सी वीच इज ऑल्सो नोन एज एरोमा अपार्टमेंट, थंयच्यान हे उदीक सुवेज वॉटर आमकां टोटली हे सोसायटीन येयला, आनी आमचे बेडरूम्स, हे किचन आनी अर्ध मिटराचे फुडें येवन उदीक सांडपाक लागला. आमी हे अशें सांगपाक सोदता की आमचे हे 2019 पर्यंत आमी त्या सोसायटीक कंप्लेंट करता रिपिटेडली टू वेरियस हेल्थ ऑर्गनायझेशन सच एज अर्बन हेल्थ सेंटर वास्को, प्लस मुर्मुगांव म्युनिसिपल काउन्सिल वास्को, प्लस वी हॅव गॉन अप टू गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड, आणि त्यांच्या पर्यंत हे कंप्लेंट फुडें पावयला आमी, आणि तुमकां हे जे डॉक्युमेंट्स आमी दितले एज अ प्रूफ ऑफ एविडन्स टू वेरियस एजन्सीज वॉट वी हॅव डन टील डे. बट अजून पर्यंत आमी 2019 to 2023 आसात आता, विच इज गोईंग टू एंड सून. बट आमचे हे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट जायना. आमचे जे रेजिडेंट्स मेंबर्स आसा सोसायटीचे, जे त्यांच्या घरां बंद करून आजकाल रावलात, प्लस हेल्थ इश्यू जाला की भुरग्यांक परत परत दुयेंस पडपाक लागला बिकॉज ऑफ दीस मॉस्किटो ब्रिडींग ग्राउंड. दीस इज द मेन कन्सर्न एपिसेंटर which has formed here to the breeding of mosquito. We had also called our councillor Leo Rodriguez for site inspection. He visited his personal intervention, but however no action has been taken till date. Henceforth we are forced to arrive here to the press and media to inform this situation. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. गोयच्या ट्राफिक पुलिसांक नेम मोडपी बारीक सारीक टू व्हीलरवाले रोखडेच दिश्टी पडटात, पूण येरादारीचे सगळे नेम मोडून गोंयांतल्यान जड माल व्हरपी ट्रक कशे कितें सुट्टात अजापाचे जावन रावला. असलोच एक ट्रक टिपला देविदास गांवकाराच्या कॅमेऱ्यान. पळयात. सध्या गोंयाक आतां वचत थंय पयले जाल्यार अपघात जायत चल्ले, आनी ह्या अपघाता लागून कितलेशे
तशेंच लोकांचे आतां बळी वचपाक लागला. सरकार ह्या हाजेर एक्शन घेवपाचें सोडून ते कशा तरेन पद्दतीन पॅचअप करपाच्या दृश्टीन वाटचाल करता. ताका लागून दुसऱ्या तरेन सरकाराचेर दबाव घालपा खातीर लोकूच आतां चाळवल्या रस्त्यार येवपाक लागल्या. पूण तरी पूण सुद्दां सरकाराक जाग येना अशें आमकां म्हणचें पडटलें. कारण इतल्या खातीर की जे रस्त्याचेर गाडयो येतात त्या गाडयांचेर ज्या तरेन सरकाराची नजर आसपाक जाय आशिल्ली, ज्या तरेन अशा कर्तृत्वाचेर एक्शन जावपाक जाय आशिल्ली ती जायच ना. आयज हांगासर ही जी गाडी आसा ती गाडी खास करून दादर नगर हवेली साकून कर्नाटकान वयताली आनी ही जर गाडी जर पळयली जाल्यार सरकाराच्या नियमाच्या पूर्णपणे सामकेच जे नियम आसा ते सामके धाब्यार बसून ताज्या विरोधान वयता काय कितें अशा तरेचें सिच्युएशन आसा. कारण सरकार म्हणटा की गाडयांक जेन्ना खंयचोय माल घालता त्या वेळाचेर तो माल ओपन आसपाक जायना, त्याच बरोबर तो माल बॉडीच्या भायर आसपाक जायना. पूण दुर्दैव अशें की ही जर गाडी पळयली जाल्यार ह्या गाडयेची बॉडी आनी जे हांगासर वयल्यान सामान आसा तें जर पळयलें जाल्यार दोनूय सायडीन हाफ मिटराच्या चडूच हें भायर आसा. आनीक अशा तरेन सिच्युएशनाची ही जर येदी व्हडली गाडी ह्या आमच्या अरुंद हायवेचेर वयता आसतना कोणाचो जीव घेयत कितें घेयत सांगपाक जायना. त्याच बरोबर ह्या गाडयेच्या फाटल्यान लोखणाचे हे रोड आसात आनी हे जे रोड आसा ते जवळ जवळ हाफ मिटर सुमार भायर आसा. आनी जरी तरी केन्नाय कोणी जर ह्या गाडयेक ठोकले जाल्यार ऑन द स्पॉट कितल्या जाणांचे मरण ओडून घेतले हेजेय कांय दरकार ना अशा तरेचें सिच्युएशन आसा. जरी तर म्हाल जो आसा किंवा एखादी वस्त गाडयाच्या बॉडीच्या भायर जर आयिल्ली आसत जाल्यार त्या गाडयेवाल्यान स्पेशल परमिशन घेवन स्पेशली हांगासर डेंजर रेड जो बावटो आसा त्याच बरोबर लायटिंग करपाची गरज आसता. पूण दुर्दैव अशें हे हांगासर कांय केल्लें नाच. त्याच बरोबर हांगासर हे जे ताचे सायड लायटी जे आसात ते सुद्दां लायटी हांगा सारखे पेटचे ना. कारण इतल्या खातीर तांचे वायरी जे आसा पळय हांगासर अशा तरेन हांगासर लोंबकळटात म्हणजे फाटल्यो लायटी चलचे ना. आनी तिसरी गजाल म्हणल्यार ज्यो अशा तरेन मोठे मोठे वाहतूक करपी गाडयो आसा तांचे इंजीन आनी बॉडी ही सेपरेट आसता. मागीर त्यो अटॅच करून कंटिन्युअली ते चलयता आनी जेन्ना वल्त येता त्या वेळाचेर तो फाटलो बॉडीचो पार्ट आनी फुडलो केबिनाचो पार्ट जो आसा तो वेगवेगळ्या दिशेन वयता आनी फुल्ल रस्तो जो आसा ब्लॉक जाता. सरकारान खरें म्हटल्यार अशा वाहतुकीचेर नियंत्रण दवरपाक जाय. आनी जरी तरी असल्यो गाडयो गोंयांतल्यान केन्ना पास जाता जाल्यार स्पेशल परमिशन आनी तांचे स्पेशल वॉच दवरपाक जाय. पूण हांगासर सद्या अशें कांयच जाल्लेलें ना आनी सरकार तर सामकें सुशेगाद आसा अशेंच ह्या परिस्थिती वयल्यान दिसून येता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सुमार 7 कोटी खर्च करून सावड्ड्या मनोहर पर्रीकार मैदान बांदिल्ले. आतांच्या सरकाराक ते सांबाळपाक जालें ना. खेळपाक योग्य सुविधाय नात, दुरुस्ती जाल्ली ना. संबंधित अधिकारी आनी मंत्री फकत आश्वासनाचे बोमाडे हवेत सोडटात. पळयात प्रहार सावड्डेकाराचो खासा रिपोर्ट. पर्रीकार ग्राउंड सावड्ड्या आणि सरकारान हो कोट्यावधी रुपया 6.5 कोटी रुपये खर्च करून हो ग्राउंड बांदिल्लो. पूण आतां 2 वर्सां जालीं दीपक पावसकर जेन्ना आमदार आशिल्लो मिनिस्टर आशिल्लो PWCचो तेन्ना हो ग्राउंडाची सुरवात जाली. अनेक वर्सां हो हाजे पयलीं पासून म्हाका दिसता संजय बांदेकर जेन्ना आशिल्लो तें फावंडेशन जालें. पूण कांय काळा लागून तो 20 वर्सां 25 वर्सां नंतर दीपक पावसकर जेन्ना जालो. पूण त्या नंतर ह्या ग्राउंडाची परिस्थिती तशीच आसा. आज तुमी पळयलें आसा की सरकार आमचो भाजपाचो म्हणटा आनी सरकार सदांच एक म्हणटा की आमी सगळ्याक प्राधान्य दितले ताच्या अंत्योदय तत्वावर म्हणटा. आनी आज तुम्ही पळयता की ह्या ग्राउंडाची परिस्थिती अनेक युवक आसा जे क्रिकेट खेळपी आसा. हांगा पयलीं क्रिकेट जाताली, त्या नंतर आमगे बाकीचे बॅडमिंटन आसा. पूण हांगा सरकारान खंयचोच कोट्यावधी खर्च करून त्या नंतर खंयचेच हें केलें ना अशें दिसता. आमी पळयता की सरकारी म्हणटा की शिक्षणा बरोबर हाका प्राधान्य दिवपाचें. सरकार आमकां करतलो, आमकां CMा कडेन उलयलां, इतलेंच आस्वासन दिवन इतले पर्यंत हें उरता. आता त्या काळा भितर कळटलें की आता सीजन स्टार्ट जाला. अनेक भुरगीं जे आसा ते क्रिकेटी इंट्रस्टेड आसा आनी अनेक भुरगे हांगा क्रिकेट खेळटाले. हो एक पारंपारीक ग्राउंड आसले कारणान हांगाच लोक येताले. पूण आतां लोकांची एकूच मागणी आहा की ह्या सीजन तरी वा त्या सिजनात तरी आमकां क्रिकेट ह्या ग्राउंडार बरी सुसाजी खेळपा मेळची अशें मागणी आसा. सावड्डे पंचायत वांगड्यांनी सरपंचा वांगडा सावड्डेच्या मनोहर पर्रीकार मैदानाची पळोवणी केली. ताची जतनाय घेवंक ना हे तांणी मान्य केले. गाजावाजान खेळामळाक पर्रीकाराचें नांव दवरले पूण ते राखपाक जमले ना. देखून आताच्या सरकारान मेंटेनन्स करचो पंचायत वांगड्यांनी मागला. आमच्या वाठारांत जी भुरगीं आसा
तांकां स्पोर्ट्स रिलेटेड सगळी फॅसिलिटीज मेळपाक जाय, बी इट जीम आसूं किंवा बाकीचे जे बॅडमिंटन कोर्ट आसा हांगा हे आसा. पण आफ्टर दॅट झाले खरें, पण त्याच्या नंतर त्याचे मेंटेनन्स कांयच ना. आज आमी पळयलें गेल्यार दॅर इज नो स्टाफ. सगळे जर तुम्ही पळयलें जाल्यार सो मच हांगा सगळे पडलेले आसा, दॅर इज नो क्लिनलीनेस. मागीर जे बाकीचे जे फॅसिलिटीज आसा ते पळोवपाक कोण ना, जिमाक इन्स्ट्रक्टर ना, सो दॅर इज नो प्रॉपर फॅसिलिटी. हांगा कॉम्प्लेक्स जालो खरो, बट आफ्टर दॅट दॅर इज नो मेंटेनन्स. इट्स व्हेरी अनफॉर्च्युनेट की वी हॅव अ कॉम्प्लेक्स, बट आमच्या भुरग्यांक हांगा यूज करपाक तेजो फॅसिलिटी कांयच मेळना. सो इट्स व्हेरी अनफॉर्च्युनेट, बट स्टील आय अपील टू द गव्हर्मेंट की बाबा हाचे कडेन मातशें लक्ष दिवचें. इट वील बी व्हेरी बेनिफिशियल फॉर द किड्स आनी फॉर एवरीबडी, यंगस्टर्स हांकां हांगा हे आसा. सो आय थिंक गव्हर्मेंटान जर हाका सिरियसली घेतले जाल्यार वी कॅन गीव अ गूड फॅसिलिटीज टू आवर सावड्डे. कॉम्प्लेक्साचे विशय हो आमचे खऱ्यांनी खूब गंभीर आसा. हेची दखल आमी गोविंद गावडे सरा बरोबर आनी आमचे एमएलए थ्रू पावयल्ली आसा. सरान आमकां फक्त तो ग्रावंड ओपन करपाक दिला, कित्याक आसा तेजी फॅसिलिटी खूब कमी आसा. त्या खातीर आमचे सगळ्या पंचायती वतीन तशेंच आमची सगळे गांवचे वतीन म्हाका सरकाराक एकूच सांगपाक अशें मनांतल्यान दिसता की जाता तितले बेगीन हे ग्रावंडाची तशीच हे कॉम्प्लेक्साची सरकारान दखल घेवची. कारण हो एकमेव असो एकूच आमकां कॉम्प्लेक्स आसा जेणे करून आमकां सगळीं 9 वॉर्डां सगळ्या हेचे बेनिफीट जाता. सो सरकाराक विनंती आसा की जाता तितले बेगीन हो ग्रावंडाचो विशय आनी जो भितर लेबर घेवपाचो विशय आसा कांय प्रमाणान तोय बेगीन सोडवचो. गोवा 365 खातीर प्रहार सावड्डेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. शिरसयची तळी ही फकत गणेश मूर्त विसर्जना खातीरच न्हय जाल्यार पेवपाक वापरतात. तो एक बरो ट्युरिस्ट स्पॉटय जावं येता. पूण हे तळयेचे उदक मेळ्ळें जाला. सुमार 500 गणपतीच्यो मूर्ती विसर्जन हे तळयेत करतात. थळाव्या आमदारान आनी संबंधीत खात्यान परिस्थितीचेर लक्ष घालचें थळाव्यांनी मागला. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. सध्या आसा शिरसाया वाठारात आणि शिरसाया वाठारात जी इतिहासीक तळी आसा ते तळये कडेन हांव उबें आसा. ह्या तळयेचें इतिहासीक म्हत्व म्हळ्यार खूब पयलीं ह्या तळयेन खुबशे लोक ह्या वाठारांतले स्विमींग करताले, स्विमींग शिकताले आनी ह्या वाठारांतले सगळे लोक गणपतीचें विसर्जन ह्याच तळयेन करताले. पूण ह्या तळयेची आयज दुर्दशा इतली पाड जाल्ली आसा की ह्या तळयेचें उदक म्हेळें जाल्लें आसा, एकदम घाण जाल्लें आसा. आनी ह्या वर्सा ह्या तळयेन गणपतीचें विसर्जन करप की ना हो प्रश्नचिन्ह हांगा निर्माण जाल्लो आसा. ह्या वाठारांतल्या लोकांनी खुबशे फावटी पंचायती कडेन कंप्लेंट केली, पूण अजूनय हेचेर कांयच कारवाय केल्ली दिश्टी पडना. तशेंच ह्या थळाव्यांची मागणी आसा की ह्या वाठाराचो स्थानिक आमदार आसा तशेंच WRD मिनिस्टर हांणी हाचेर लक्ष घालचें आनी बेगीनच्या बेगीन हाचेर तोडगो काडचो अशें ह्या थळाव्यांची मागणी आसा. टेंडर काढले, टेंडर फक्त डिसल्ट केला आम्ही, जस्ट हाफ द तळीच डिसल्ट केला, फुल तळे न्ही. तळ्याचो एस्टिमेट जवळ जवळ 3.5 कोटी सुमार जाता. तो एस्टिमेट सुद्दां आमी इंजिनियराक हाडून केल्लो आसा. सो तो आतां उरला पळय तेजेर मातसो फॉलोअप करचो. हेका लागून हांगासर डेंगू जालो, आमच्या शेजाऱ्याक सुद्दां कोणाक डेंगू जाल्लो आसा. सो हांव मागता की बेगीतल्या बेगीन साफ करा. आनी तशेंच डिपार्टमेंटा कडेन मागता, इरिगेशन डिपार्टमेंटाक सांगता की तुमचे कडेन जी फायल पेंडींग उरल्या पळय मातशी स्पीडअप करा तुमी आनी मातशें बेगीतल्या बेगीन एक टेंडर जावचें, इतलेच रिक्वेस्ट तुमकां आसा. कितलीं वर्सां जालीं आमी पळयता हे तळे जे आसा पळय ते तळे साफूच जायना. येयल्ल्या वर्सां हे अशें आसा आनी येयल्ल्या वर्सां अशें जाता. आमी ईच एंड एवरी ग्रामसभेक आमी हो इशू घेता की तळे हे आमचे एटलिस्ट फेसिलिटी तरी करचे म्हणून. आतां जर तळे जर तुमी पळयले इतके हे तळे बरे आसात, जर तर हे तळे जर सगळे फूल जर हे करून जर तेजो एक यूज करशी जाल्यार हो वॉटर स्पोर्ट्स म्हणून आमी वापरूं शकता. गांवचे आमचे यूथ कितकेशेच लोक आसात, गांवचे यूथ बेकार आसात, तांकां जर पासून जर दिले बोटी घालून ती बोटींग करपाक पासून एज अ ट्युरिस्ट स्पॉट हायवेच्या सायडीक आमी एज अ ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून तो वापरूं शकता. पण आज जाला कितें, हेची वस्तुस्थिती अशी आसा की हे तळे हे साफ जायना. हे फक्त चवथी पुरते जर गणपती बुडोवपाक जाय म्हणून जाता. हांव तुमकां सांगूंक सोदता की हे चवथीक म्हणजे आमचे जे गांवचे फूल गांवचे कांसा बुडा वयले पासून येतात जवळ जवळ 400 ते 500 गणपती हांगासर आमी विसर्जन करतात. पण ते विसर्जन कशें करतात की ते तळ्याचेच फक्त हे घेवन आमी ते डिसिल्टींग करतात तितक्या टायमार आनी ते आमी त्या तळ्याचेर थंय विसर्जन करतात. आतां तुमी पळोवपाक जाय जाल्यार तुमकां हांगासर हायवेच्या सायडीक जी आसा पळय ती हायवेच्या सायडीक हांगासर दुकानां आसात. त्या दुकानाचे सगळे जे गार्बेज आसा ते तळ्यान येता. म्हणटकूच थंय परत ती हांव तुमकां गॅरंटेड सांगता, हे जर तुमी तळ्याचे जर वॉटर सॅम्पल्स जर घेवन वचत जाल्यार ते शुअर गॅरंटेड 100% पॉल्युटेड आसतले. आणि ही जे सबंद जर तळी जर कंप्लीट जर इरिगेशन डिपार्टमेंट हेचेर नितळ जर जाता जाल्यार फाल्यां भुरग्यांक हांगासर जाल्यार हांगासर एक बरें एक पार्ट जातलो गार्डन चिल्ड्रन स्मॉल बोटीज घालून ताजो बिजनसूय जावंक शकता. हें पळोवपाक जाय म्हणून हांव मागता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार.
परतून घेऊ व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात बुधवारा श्रीकृष्ण जन्माष्टम व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या निमतान भक्तांनी पालखी आनी हेर धार्मीक कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. पळोवया नार्वेच्या तीर्थ पंचगंगा न्हंयचे देगे वयले आनी फोंडेच्या दत्त मंदिरा कडल्या क्षेत्रांत मनयल्ले जन्माष्टमीचे कांय खीण. सगळ्यात पयली गोकुळ अष्टमीच्या नार्वे तीर्थाचेर दर्शन घेवपा खातीर हांव आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट नानवडे, आमचे स्थानीक आमदार प्रेमेंद्र शेट हे सगळे जाण हांगासर देवाचें दर्शन घेवपाक आनी तीर्थाचेर अभिषेक करपा खातीर हांगासर आयले. समेस्त गोमंतकीयांक सगळ्यांक गोकुळ अष्टमीच्यो खूब खूब शुभेच्छा. दर वर्सा गोकुळ अष्टमीच्या निमित्तान नार्वेच्या सप्तकोटेश्वराच्या ह्या तीर्थाचेर गोकुळ अष्टमीची खूब व्हडली फेरी भरता आनी त्या निमित्तान गोंयभरचे लोक गोकुळ अष्टमीच्यो हांगासर दर्शन घेवपा खातीर हांगासर येता. अशें प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम आसतलें हें तीर्थस्थान आसा. पारंपारीक रित्या आयजूय बी विशेश करून म्हाका दिसता 12 गांवांतल्यान पालख्यो ज्यो आसा ह्यो आयजूय ह्या तीर्थस्थानाचेर येता. वेगवेगळे कडल्यान पायी पालखी चालत हाडपाची परंपरा जी पयली कितलेशाच वर्सां पासून चालू आसा ती परंपरा गोमंतक्यांतल्या लोकांनी तशीच चालू दवरल्या. हांव तांकांय बी खूब खूब शुभेच्छा दिता. गोमंतकीयांक माय मोगाचो नमस्कार आनी सगळे भावीक भक्त जे नार्वे गांवांत हांगासर ह्या अष्टमीच्या तीर्थार हांगासर गेल्ले आसा तांकांय बी सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार. आनी आयज ह्या क्षणी हांव सगळ्या समस्त भाविकांक जन्माष्टमीच्यो शुभेच्छा दिता. आमचे नार्वे हो गांव हे आमचें तीर्थक्षेत्र म्हणजे त्रिवेणी संगम आमी अशें म्हणटा. मांडवी नदी जी आमी मदर मादय म्हणटा तशेंच जुवारी. पण जो तीर्थक्षेत्र आमी हांगासर म्हणटा तें कारण कितें आसा की हीच मांडवी नदी जेन्ना हे वाशी बेट आसा हे वाशी बेटा पासून परत 2 भाग जाता तिचे आनी परत ह्या नार्वे ह्या जाग्यार येवन ते परत संगम जाता तेंचो. ते तिनूय फाटे जे आसा जुवारीचो आनी मांडवीचे 2 फाटे हे येवन हांगासर एकत्र जाता आनी आमी ह्या पवित्र अशा स्थानाक तीर्थक्षेत्र म्हणटा. आनी परंपरेनुसार आयज आमच्या हांगासर नार्वे गांवांत ही परंपरा आसा. हांगासर जन्माष्टमी भरता आनी लोक मोठ्या संख्येन हांगासर अभिषेक करपाक आपले भावनेन हांगासर पुजा अर्चा करपाक येता. लोकसहभाग याचो एक उत्तम समन्वय तुमकां ह्या कृष्ण जन्माष्टमीच्या निमित्तान पळोवपाक मेळटा. सगळे लोक येवन ह्या ठिकाणी आनंद घेतात, आपापल्या घरा वतात आणि एक समाधान मेळयतात. आणि आज हांव ह्या तीर्थक्षेत्रा वयल्यान ह्या देवतांच्या चरणाच्या ठिकाणान सगळ्या तुमच्या लोकांक येणाऱ्या भाविकांक श्री भगवान श्री कृष्णाकडे आणि ह्या तिनय देवतांकडे प्रार्थना करता की सगळ्या भाविकांक सगळ्या लोकांक आणि सगळ्यांचेर हो देवाचो आशिर्वाद मेळून सगळ्यांचें कल्याण जावचें, आमच्या गोमंतकाचें कल्याण जावचें, आमच्या सगळ्या देशाची उन्नती जावची आणि सगळे लोक आमचे सगळे भाऊबंद सुखी आसचे अशी माझी त्या सर्व देवतांकडे प्रार्थना आणि भगवान श्रीकृष्णाची कृपा सर्वांचेर जावची अशी त्याच्याही चरणी प्रार्थना करता आणि तुमचो निरोप घेता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आणि शिवानी सांगेलकार. डीसीटीच्या वसंतराव धेंपो हाय सेकंडरी कुजिरा पंगडान अंडर 17 सुब्रोटो कपात जैत मेळयले. तांणी गार्डियन एंजल HSS कुडचडे पंगडाक हारयलो. दोनूय पंगडांनी रंगतदार खेळी दाखयली.
डेम्पो हाय सेकंडरीक दिल्ली लेगीत गोंयचे प्रतिनिधित्व करपाची भांगराळी संद मेळ्ळी. पळयात. Principal headmasters of both the school. We have with us Father Johnson, the manager of Garden Angel High Secondary, Father Walter, the principal of Garden Angel High Secondary, Kurchurim, also the teacher, Sir Anthony and Sir Chetan for the high secondaries. First of all, lots of congratulations to the boys who has been played taluka level, then district level, and that today they displayed their skill with the ball at the state level. Congratulations to both the teams. Let me thank Almighty God for giving us this beautiful ground, beautiful people around us, beautiful players, beautiful match to watch today. It was an excellent match. Till the last minute, we were not decided who are the winners. Okay. At the end of the regular time, it was Dempo High Secondary, Kujira, was won with a little margin. So nevertheless, they have qualified to represent Goa at the Delhi League. Subroto Mukherjee Delhi League. It's an international tournament. The teams from Nepal, Bhutan, they also participate. It is called an international tournament. Subroto Mukherjee Society, they are organizing every year. Well, I'm very happy that my boys have given me the fruits, and now we are going to practice harder because we have qualified for the international football tournament to be held at New Delhi, and I'm sure our boys will perform better in the coming days because we have to practice a little bit of backlifts what we are lacking in, and we are sure that we'll perform. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. ह्या सप्तकात पावस पडू येता, हवामान विभागाचो अदमास. पूण फुडले 5 दीस गोंय येल्लो अलर्टात आशिल्ल्यान लोकांनी जतनाय बाळगुची असोय हवामान खात्यान मोगाळ सल्लो दिला. बुधवारा व्हड पावस पडटलो अशी अपेक्षा आसली, पूण हवामान सुकें आशिल्लें. मळबात धुके आसले तरी दनपारां सूर्य दिसलो. बिरेस्तारा पावस शिवरतलो. तापमान चडांत चड 30 जाल्यार उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस सुरू येता. सप्तकाच्या शेवटाक गोंयांत घसघसू येता पावस. 9 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट. वादळी परिस्थिती तिगून उरपाची शक्यताय. बिरेस्तारात चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोटी तन्यांक हवामानाची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.